आणि नाही म्हणजे इट इज बरोबर. नॉट अ I agree, जोक, I इट्स अ agree, I फॅक्ट, agree. दॅट इज वॉट वी सी. Yeah. म्हणजे आम्ही समाजान पळयतात की लायन काडप ही दोगांक लक्ष्मण रेषा आशिल्ली पळय न्ही, इट वॉज फॉर Applicable for सीता, both. इट वॉज फॉर सीता, बट टुडे अँड ऑलवेज दॅट लक्ष्मण रेषा इज फॉर बोथ. करेक्ट. And but we expect only the Sita not to cross the line. हे जे आसा समाजान पळय न्ही, दॅट इज इट इज नॉट फेअर. आनी हाका लागून संघर्श जाता की इफ यू एक्सपेक्ट हर टू बी नॉट टू क्रॉस द लायन, देन मेन ऑल्सो मस्ट नॉट क्रॉस द लायन. बरें आसा मॅडम. म्हाका दिसता तुमी एक हो जो गंभीर विशय एक सुंदर तरेन वी आर गोईंग हेड. मॅडम गुलाब, तुमचे विचार आमी सगळे आयकपाक रावल्यात. हांव पयलीं म्हळ्यार स्त्री स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें, तर स्वातंत्र्य म्हळ्यार एक जगण्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन. म्हणजे एक बायल मनीस म्हळ्यार एक व्यक्ती म्हणून तिका पळोवप आनी ह्या दृश्टीन तिका आपलें मत मांडपाचें स्वातंत्र्य आसपाक जाय. आपलो निर्णय आपणें घेवपाचें स्वातंत्र्य तिका दिवपाक जाय. किंवा तिची एखादी आवड, एखादो छंद आसलो जाल्यार तो तिका जोपासपाक दिवपाक जाय. पूण सहसा कितें घडटा तर व्यक्ती म्हणून तिका स्वातंत्र्य चडशें मेळना. म्हणजे जवळ जवळ 90% बायलांक हें स्वातंत्र्य मेळना. एकाच घरान समज दादलो आनी बायल आसा, दादलो कमी जोडटा आनी ताजी बायल चड जोडटा, ती मोठ्या हुद्द्यार आसा, जाल्यार कोण तिका सहसा मानना. म्हणजे तिजें व्यक्तिमत्व, तिजो रिस्पेक्ट हो तिज्या घोवा वेल्यान ठरता. सहसा आज तरी समाजान अशें दृश्टीक पडटा. पूण खरें हें स्वातंत्र्य तिका दिवपाक जाय आनी हें स्वातंत्र्य तिका मेळपाक जाय. आतां लग्न जातकच कितें जाता, सहजीवन सुरू जाता. म्हणजे निर्णय हो मागीर ती एकटी घेवं शकना, दोगांनी मेळून तो निर्णय घेवपाक जाय. पूण निर्णय घेता आसतना घोवान जावं तिच्या कुटुंबान विचार करपाक जाय की तिका फेवरेबल, तिका आवडटा, आनी जर कुटुंबाक तो बाधक जायना जाल्यार तसो निर्णय तिणें घेवूं जाय. पूण अशें स्वातंत्र्य दिवपाक अशें म्हणजे दादल्यांक कितें दिसता की घरान वचक हो बापायचो, घोवाचो किंवा भावाचो, असो सहसा घरांनी असोच वचक आसता. आनी एक दुसरो स्वातंत्र्य म्हळ्यार कांय जाणांक स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें दिसता, म्हाका जाय तें करप. स्वातंत्र्य दिलें भुरग्यांक जावं बायलेक, म्हाका जाय तें करप, हांव जाय थंय भोंवतलें, कशें भोंव, हाका आमी स्वैराचार म्हणटात. पूण जेन्ना एखादी बायल मनीस आपल्याचेर बंधनां घालून घेना, हें तिजें तिकाच कळूं जाय की आपूण स्वतंत्र आसल्यार सुद्दां हांवें म्हजेर बंधन घालून घेवं जाय. तेन्ना तिका ती असुरक्षीत जाता. म्हणजे तिजें स्वातंत्र्यच तिका असुरक्षीत करता आनी मागीर तिजेर अत्याचार जावं येतात आनी अशे अत्याचार बायलांचेर जातात. कांय वेळार तिजें स्वातंत्र्य ताका कारणीभूत आसता. बरोबर. म्हणजे इनफॅक्ट म्हाका दिसता की हाचो एक निश्कर्श काडून आमचें अशें म्हणूं येता की बायल मनीस ही डिपेंडंट आसपाक जायना. ती म्हणजे बेसिकली म्हणजे ती म्हणजे इट शूड बी इंटरडिपेंडन्स. म्हणजे हांव डिपेंडंट व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचेर डिपेंडंट, म्हणजे आपण डिपेंडंटय न्हय आणि इंडिपेंडंटय न्हय, तर इंटरडिपेंडन्स. म्हणजे आमी एकमेकाडेन संलग्न सहजीवन. तुम्ही सुंदर शब्द वापरलो की सहजीवनान जो मनीस आपल्या फाटी उरता, जेन्ना आमी समज दोग जाण चलतात आनी एखादो मनीस मातसो आपूण फुडें गेलो मनीस मातसो रावता, कित्याक तर ताका बरोबर येना, बिकॉज यू हॅव डिसायडेड दॅट बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू गो टुगेदर. हो जो आमचो डेस्टिनेशनाकडे वचपाचो जो आउटलूक आसा, तो दृश्टिकोनूच समाजान घेवन जेन्ना घराबो फुडें सरता, जेन्ना हजबंड एंड वायफ, की वी आर बोथ. म्हणजे एका स्कुटरीचे दोनूय टायर, फुडलो नवो आसा, फाटलो पंक्चर जाला जाल्यार काय फायदो ना. दोनूय पोरणे तेच नाही इंटरडिपेंडन्स. हय, सो whatever, but they should depend on each other. They should be dependable. Correct. घोव बायलेक आनी बायल घोवाक ही डिपेंडेबल आसपाक जाय. म्हणजे अशें की खंयच्याय परिस्थितीन आपल्याक कितें केन्ना जाय जाल्यार तो आसा, किंवा खंयच्याय परिस्थितीन आपूण फेल्युअर सुद्दां जालो जाल्यार ती आपल्याक आसा बायल. अशे तरेचे एक कॉन्फिडन्स, अशे तरेची एक रिलेशनशीप जेन्ना घोव आनी बायले मदीं आसता न्ही, तेन्ना मागीर भंयूच ना. He will always trust her. She will totally be trusting him. अशे तरेचे विश्वासाचे वातावरण आमी तयार करपाक जाय. आनी ह्या खातीर दोनूय जशें तुमी सांगलें की बोथ ऑफ देम, म्हणजे हजबंड एंड वायफ, जेन्ना आमी ह्या कुटुंब संस्थेंतले पळयलें जाल्यार दोन म्हत्वाचे घटक. आनी जेन्ना कारण आयची जेन्ना आमी म्हणटा की आज बायल किंवा आयची जे भुरगीं आसात, तेंच्यान सुद्दां ह्या प्रकारचो आउटलूक डेव्हलप करपाक जाय. की खुबशे फावटी जशें तुमी म्हणटा की केन्ना केन्ना आमी चल्याच्या मताक चड प्राधान्य दितात, चलयेचें दिन, अशें जायनासतना एक दोन गजाली समज आज जरी आमी म्हटलें की टॅक्नॉलॉजी इज एडवान्सीस, पण आमी वस्तूचे गुलाम जावपाक जायना. वस्तू आमच्यो गुलाम.
हे पयलीं लक्षात दवरपाक जाय. पण अनफॉर्च्युनेटली जोकिंगली असं म्हणटा की आजकाल कितें जालां, एखादो मनीस बायले शिवाय रावूं शकना पण मोबायला शिवाय रावूं शकना. म्हणजे अशें रावूं शकता पण मोबायला शिवाय अशें जावन बेसिकली वी हॅव, म्हणजे आमी दुसरी गजाल कितें जाला, ह्युमन बिंग्स आर मेड टू लव ईच अदर अँड थिंग्स आर मेड टू बी युज्ड. पण आमी कितें करता, वी आर युजिंग द ह्युमन बिंग अँड लविंग द थिंग्स. म्हणजे आमी मनशा वयलो आमचो प्रेम कमी जाला, आमी तांकां वापरपाक पळयतात. आणि वस्तू वयलो आमचो प्रेम खूब वाडला. म्हणजे आमची गाडी, म्हजो मोबायल, म्हजो टीव्ही, म्हणजे वॉट गॅजेट्स. म्हणजे हो जो टेक्नॉलॉजी कडेन आमी जे अधीन जाल्यात तो एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. आणि जशें तुमी म्हटलें की आज जर आमी समाजान फुडें वतले जाल्यार एक समन्वयाची भुमिका घेवन फुडें वचपाक जाय. मागीर मॅडम तुमी खुबशे फावटी जेन्ना तुमी वुमन कमिशना कडेन तुमचो खूब काळ, बरोच काळ म्हणजे संबंद आशिल्लो, तेन्ना तुमचे अशें हांव इन नटशेल अशें विचारता, तुमचे ऑब्जर्वेशन स्पेशली एट अ मरायटल डिसहार्मनी, किंवा ताच्या पयलीं हांव आनी एक गोश्ट वापरता, म्हणजे जे इश्यूज तुमचे कडेन पावले, आय कॅन व्हेरी वेल से दॅट इज अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. कारण ज्या समाजान हे घडटा त्या समाजांतल्यो सगळ्योच बायलो वुमन कमिशना कडेन वतात अशें न्हय. जर 10 बायलो व्यक्त जाल्यात, 10 बायलांनी कंप्लेन दिला, जाल्यार समाजान आनी एटलीस्ट 100 बायलो आसा ज्यो ह्या हाच्यो बळी पडल्यात पण त्यो अभिव्यक्त जावना किंवा ते कंप्लेन घेवन येवना, मे बी फॉर डिफरंट रिजन. तर अशा वेळार बाबा तुमचो जर तुमी आज ह्या समाजातल्या लोकां खातीर किंवा बायलां खातीर तशेंच दादल्या खातीर, आय एम नॉट सेइंग यू आर गायडिंग ओनली द वुमन बट बोथ, म्हणजे समाजाचे दोनूय घटकां. दादल्याकूच चड गोंयांत तरी दादल्याकूच खूब कावन्सिलींग करपाची गरज पडटा आमकां. द प्रॉब्लेम इज लायक दीस, कमिशनान आमी जेन्ना पळयतात इन अ नटशेल सांगा. हय, तेन्ना वी रियलायज की मॅरेज कॅन नेवर बी परफेक्ट. खंयचेच अशें लग्न कोणाचें, मजे जर तुमचे, इफ यू रियली एनालायज इट, यूल फायंड नो मॅरेज इज परफेक्ट. नासताच. यू हॅव टू मेक इट परफेक्ट. म्हणजे आफ्टर मॅरेज, बिफोर मॅरेज वळख सुद्दां असली, प्रेमान पडून लग्न जाले तरी पण यूल फायंड दॅट समहाव ऑर द अदर ऑब्स्टेकल्स असतात, अँड वी हॅव टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स, आणि ते लग्न सक्सेसफूल करपाचें आसता. particularly when children are there. आम्ही कमिशनान गुलाबी म्हणजे आम्ही काम करता असताना द मोमेंट भुरगीं असली न्ही लग्न हातून, लग्न जालं आणि कुटुंबान ऑलरेडी भुरगीं जाली किंवा एक भुरगें जालें, तेन्ना मागीर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की सांगपाक, एडवायस दिवपाक की ना तुमी तुमच्या दोगांचे अशें पटना आनी इतले तुमच्या भितर हें आसा जाल्यार तुमी डिवोर्स घेयात आनी दोगांयची सुटका. बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड डिवोर्स इज नॉट डजंट हॅपन इन द कोर्ट, इट हॅपन्स इन द हाऊस. अल्टिमेटली ती डिक्री कोर्टांतल्यान घेवपाची आसता. सो ते रिलेशनशीप इतलें वायट जाल्लें आसता की फुडें ताका आनी हें ना. म्हणून अशा टायमाचेर कमिशना कडल्यान तांकां आदारूच जाता की ओके यू सेपरेट अशें म्हणून, इतल्या टॉर्चर दोगांनी भोगचें न्ही. बट वेन किड्स आर देर मागीर ते प्रॉब्लेम आसता, भुरग्यांचे फुडले लायफ आसता न्ही. सो देर समवेर दे हॅव टू कॉम्प्रोमायज. थंय मागीर रोल ऑफ कावन्सिलर आनी तांकां मागीर सांगप की कशें एकमेकांक एडजस्ट करप. बट बाय एंड लार्ज एवरी मॅरेज, हजबंड एंड वायफ दोगांयनी दे हॅव टू वर्क टू मेक इट सक्सेसफूल. आनी मातशे कुटुंबातल्या बाकी सदस्यांचोय बी आधार सुरवातीक लागता, कित्याक एवरीबडी हॅज टू सी दॅट दीस मॅरेज अल्टिमेटली बिकम सक्सेसफूल. आनी ते कुटुंब एक घोव बायल, एक दादलो एक बायल एक कडेन आयिल्ले आसा, ज्या हातून ती आयल्या तांचे ते बरें जावपाक जाय. जाल्यार सगळ्यांनी तातून, म्हणजे कोणें तातून भितर हाजे बद्दल ताका सांगलें ताजे बद्दल अशें करूंक जायना. बरोबर मॅडम, खरें आसा आज खरें कितें आसा, विशय इतको व्यापक आनी उलोवपी व्यक्ती इतके म्हणजे अनुभव संपन्न. म्हाका दिसता म्हाका तेंच्यांनी आतां ऑलरेडी सांगला की जस्ट फ्यू मिनिट्स आर लेफ्ट. मॅडम एक थोडक्यान तुमी हाव यूल एड्रेस दीस इश्यू एज अ टेक होम मेसेज. टेक होम मेसेज म्हणजे आमी वस्तू वापरपाक शिकयल्या, एज तुमी म्हणला तशें गॅजेटा शिवाय आमी रावंक शकना. तशें आमी ध्यान किंवा आमी देवळान वतालीं, कुटुंबाचो आसता, घरान जे पळय आमच्यो सांजे वेळार दिवो लावप आसतालो, सगळे जाणां बरोबर बसप आसतालो, दॅट वॉज ब्रिंगींग देम टुगेदर. तातूंत जरी स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट म्हणून वेगळो आनी कांय नाशिल्लो, तर तो आमी एस्पेक्ट खंय तरी विसरल्या. आजो आजी ही एक संस्था सामकी सुंदर संस्था आसा, जी तुमकां ती भुरग्याक चूक जाल्यार सुद्दां आपणावन घेता आनी ते भुरग्याक सुदारता. ते आजो आजीच, ताजेरूय मातशें एक लक्ष दिवपाक जाय. आनी हांवें म्हणलां तशें इमोशनल मॅनेजमेंट शिकपाक जाय. क्लिक ऑफ द कंप्युटर्स होल नॉलेज इज देयर इन द गुगलाचेर, पूण हाव टू हँडल लस्ट, हाव टू हँडल राग, हाव टू हँडल इनसेक्युरिटीची भावना ती, आनी कोणा कडेन उलोवचें जाल्यार तोय त्याच बोटीन चलिल्लो आसता. दुसरी गोश्ट म्हणजे सॅक्रिफायस करप. आमकां दिसता की सॅक्रिफायस करप म्हणजे आपणें व्हडलें कितें तरी केलें,
पूण जेन्ना प्रेम जेन्ना आयलें तेन्ना एक आवयक विचारा तुमी जागरण केलें तुवें भुरग्या खातीर ते म्हणटाली ना. तशेंच घोवा बायला भितर जर आसत जाल्यार हो व्हडलो प्रॉब्लेम येवचो ना. मेन म्हणजे आमचो समाज स्पिरिच्युअलिटी कडल्यान मातसो पयस गेलो. दॅट इज द नीड ऑफ द इयर. मॅडम सामको म्हणजे आता सामकें आमी फिनिशिंग टचाचेर तुमचो टेक होम मेसेज कितें आसतलो? टेक होम म्हळ्यार तडजोड करपाक जाय. पूण तडजोड हो शब्द केन्ना केन्ना आमी चुकीच्या दृश्टीन वापरतात की घोव बेबदो आसलो मारफेट करता कितेंय केलें तरी सुद्दां ना डायवोर्स घेवप ना तडजोड घेवप. हाजे उलट अशीय बाजू आसा की बायलो लग्न जातात भुरगीं व्हडलीं जातकच मागीर तांचे कोणा दुसऱ्या कडेन मन गुंतता आनी संवसार सोडून वतात. म्हणजे अशे दोनूय गोश्टी जावूं जायना. आनी अजून सुद्दां बायला कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन समाजाचो आसा तो तिच्या शरिरा पर्यंत येता. हो बदलपाक जाय. आनी जसो आमी आवयक सन्मान दितात प्रत्येक जाण त्याच दृश्टिकोनांतल्यान जर ते बायलांक पळोवपाक लागले कोणीय बायल मनीस आसूं ती जाल्यार हो समाज सुदारतलो आनी आमी सुसंस्कृत तेन्नाच जातले. एब्सोल्युटली. म्हणजे बायलांक अधिकार दिवप किंवा बायलांक स्वातंत्र्य दिवप किंवा बायलांक तांचे अभिव्यक्तीचे एक माध्यम दिवप हो आपल्या सुसंस्कृतपणाचे लक्षण. नॉट बिकॉज म्हणजे हांव ताचेर फेवर करना तर हांव सुसंस्कृत आसा हें हांव दाखोवन दिवपाचें एक स्वताचें आनी दीस अपलिफ्ट माय ओन स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज किंवा ज्यो व्हॅल्यू सिस्टमाचेर हांव डिपेंडंट आसा किंवा म्हजी ज्यो व्हॅल्यू सिस्टम आसा ती हांव योग्य परेन हाताळटा हें अभिव्यक्त जाता आनी आपलीच पावंडो आपलीच उंचाय आपूण आपल्या मनान वाडयता. त्याच बरोबर एक दुसऱ्याच्या म्हणजे इंटरडिपेंडन्स किंवा जो दुसरो आपलो काउंटर पार्ट आसा म्हणजे घोव बायला म्हणटा किंवा समाजांतले घटक ह्या सगळ्यांनी समन्वयाची भुमिका घेवन केन्ना केन्ना तुमी सांगला तशें प्रेमा पोटी तडजोड त्याग हें करचेंच पडटा. जशें मॅडमीन सांगलें की खंयचेच मॅरेज परफेक्ट आसना. इट इज ऑलवेज हाव इट इज युअर एबिलिटी हाव यू टॅकल दीस इश्यू अँड हाव यू टेक इट. सक्सेसफूल म्हणजे कितें जो मनीस हें व्यवस्थितपणे हाताळून हें तारू पलतडी पावयता तो सक्सेसफूल. वारें वादळ ल्हारां सगळ्यांकच आसतलीं अशें न्हय की ना आमच्या दर्याक ल्हारांच नाशिल्लीं अशें आसूंच शकना. हावेवर वेदर यू आर रिच पुअर वॉट एवर इट इज. सो इट इज ऑल एबिलिटी. आयच्या सुंदर खिणाक खरें म्हणजे म्हाका दिसता की तुमी बरेच अशे मोलादीक विचार मांडले. म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीचो आनीक सेकंड एपिसोड सुद्दां आमी दवरूं शकतले जाचो लोकांक कसो रिस्पॉन्स आसा तेन्ना हांव सगळ्या पळोवप्या कडेन मागता की तुमी आमकां मुजरत कळयात हाव यू हॅव म्हणजे आनी तुमी ह्या विशयान आनी कितें जाणून घेवंक सोदतात किंवा कितें तुमचे अपेक्षा आसात ते आमकां कळयात. आमी मुजरत वी विल लव टू बी विथ यू. आनी ही आयची सुंदर कार्यावळ तुमी बऱ्याच विचारांचे मोलादीक मार्गदर्शन करून एक सुसंस्कृत समाज घडोवपा कडेन तुमचें योगदान म्हणून दिलां. आनी आमी अशें प्रार्थना करया त्या समाज पुरुशा कडेन की सगळ्या लोकांक बरी बुद्धी दिवची बरे विचार दिवचे बरे आचार दिवचे आनी सुसंस्कृत जेन्ना आमी जेन्ना स्पिरिच्युअल लेवलाचेर इट इज ऑल देर इज नो डिफरंस. म्हणजे दादल्याचो आत्मो वेगळो आनी बायलेचो आत्मो वेगळो अशें आसना. दे आर ऑल इक्वल. ह्या भावनेन सगळ्या कडेन जेन्ना पळोवपाक शिकतले तेन्ना खऱ्या अर्थान समाज सुखी जातलो आनी तो सुखी जावचो अशी प्रार्थना करून ह्या कार्यावळीन वांटेकरी जाल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.